कालूच उदीक पावले आमकां पायपलायनी. आयज सकाळीं उठत जाल्यार हिंगा पायप फुटले म्हणून खबर एक. हांव येवन पळयत जाल्यार हिंगा JCP ना कांय ना तेन्ना म्हाजें सारकें कळ्ळें. हांव सारको पिसो कहो जालो. कित्याक लागून हे इश्यू जरी तर आहा उदकाचो इतलो जाल्यार ताबडतोब इंजिनियरांनी करूंक जाय. JE एकलो आसलो नॅशनल हायवेचो, मागीर आपयलो, SE येयलो, सगळे देंवले, मागीर वॉटर सप्लाय देंवले आनी तांणी मागीर ताबडतोब मिशिनां हाडलीं दोन आनी ओपन केलें. म्हाजें एकूच कितें PWD कडेन उलयला त्या प्रमाणे ते नॅशनल हायवेचे इंजिनियर कितें म्हणटा, आमी ताका सांगलें म्हणटा फिलींग करूं नाका आनी हाडलेच ती पायपलायन लई केल्या बाबा. ती पायपलायन थोडोच स्पॅन उरला. तेणी जबरदस्त हेचेर धरला आनी पावस पडोन हें सेटल जालां आनी पायपाचेर वेट येवन पायप डॅमेज जावन पायप फुटता. उण्याच तेवढ्या 10 फावटी पायप फुटता. कितले फावटी हांकां सांगता आयकना. आयज हो उदकाचो म्हणटा तो इट्स एन इश्यू. आयज इतलो व्हडलो इश्यू जाला. लोकांक फ्लॅश उठ्ठला 4 लिटर उदीक लागता. आयज सांगता लोकांनी कितले त्रास काडले. आयज दीस वॉटर इज केटरिंग टू कॅंक्रे स्टेट, सम पार्ट ऑफ काबेसा, आल्तो सांताक्रूज, म्हाज्या कुडक्याक. तांकां जाल्यार वयर उदीकूच चडचें ना. GMC पार्ट ऑफ GMCकूय आनी थंय बांबोलीम ना. आता हे पळय तुमी म्हणटा न्हू हेजी निश्काळजीपण आहा म्हणून ते कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय ते पळय ते हें घातला तेणें वयल्यान माती घाला. जर कितें तुमी आतां एक्शन कितें मागता? एक्शन आमी आतां PWD कडे रेकमेंडेशन चला म्हाजें इमिजिएटली एक्शन शूड बी टेकन ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून. हितून आय डोंट ब्लेम PWD मिनिस्टर ऑफ PWD स्टाफ. एकूच कितें जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिता तेन्ना तेजे स्कोपान वर्क ऑफ स्कोपान कितें आहा तें तेज्या प्रमाणे तुवें प्रोवायड करूंक जाय युटिलिटी सर्वीस. खंयचोय कॉन्ट्रॅक्ट घेवन सर्वीस रोड जाल्यार गाडयो बंद पडटल्यो. सर्वीस रोड प्रोवायड करूंक जाय. तेजे सायडीक हेजे पोंच्यान गेल्लो आहा पायपलायन मेन ती पयली तेंची ड्युटी आनी ते सायडीन शिफ्ट करपाक. इट इज कॉन्ट्रॅक्टर्स ड्युटी. आज लोक म्हाजो सफर जाता. म्हाका लोकांनी प्रतिनिधी म्हणून धाडला म्हणून हांवें लोकांचें पळोवंक जाय. सो आतां हे शिफ्ट करपाक कितलो टायम लागतलो? ताणें आतां प्रॉमीस केला म्हाका फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार उदीक दिता. रिजम्पशन ऑफ वॉटर सप्लाय बट द लॉंग टर्म इज ओनली दॅट लायन शूड बी कनेक्टेड. ही आतां थोडो स्कॅन उरला तो कनेक्ट करून तो कनेक्ट केलो म्हणटूच दॅट वील बी चार्ज, लायन वील बी चार्ज आनी वॉटर वील बी फ्लोन स्मूथली. GMC आहा ते व्हडले GMCक उदीक मेळना आनी मागीर कितें. म्हाका कितल्याच जाणांचे फोन येयले डेंटल कॉलेजीक ना. काल डेंटल कॉलेजीक येवन हांवें ट्रक घातला. कॉलेजीक ना आमच्या थिंगाय घातले उदीक आमच्या लोकांक दिल्या उपरांत. इतले उदकाचे प्रॉब्लेम जाले सांताक्रूज अख्खे गोंयांत. तर तुमी खूब हें केलें. तुमकां कितें दिसता हेजें कशें हें करपाक? पळय जेन्ना उदकाचे प्रॉब्लेम जाले तेन्ना म्हाका वळखीन गमयलें नितीनान की अशें जालां तेन्ना रोखडें एका ग्रुपार घातलें लोकांक अशें म्हणून की उदकाचे हो प्रॉब्लेम जाला कुट्टी तोंडार पायप फुटला म्हणून. आयज आमचे कडेन घडटा ते बरें आमी म्हाजे फूल टीम म्हाजे पंचायत मेंबर तशेंच खुबशे बरे मनीस भायर सरले. विलिंगली हेल्प केलो. तो क्रायसीस म्हणून विलिंगली तेणी लोकां कडेन मागलें की हें ड्यू टू नॅचरल बिकॉज ऑफ रेन घडलां म्हणून लोकांनी सदमलें. पूण म्हाका एकूच दिसा सांगपाक कितें की आयज कोणाकल्यान दिसा ग्रुपार घाल्लें कितें दीस पॉलिटिकल वॉटर काय म्हणून. वॉट इज दीस? आयज जरी तर आयज लिडर सगळे आमचे भायर सरलेले लोकांक जरी तर एफोर्टान काम केल्लें जाल्यार कांय लोकांक खूब सोंपें जातलें. वयता थिंगा पॉलिटिक्स आमी शॉप न्हू. आयज खरेंच हो दिसता म्हाका आय लायक टू थँक फातिमा वॉटर सप्लाय फ्रॉम काबेसा वॉटर. ताणें म्हाका इतलेंच सांगलें तूं टँकर हाड फुकट उदक और उणें मागता वयची टँकर तेजें उदक घेतलें. तसोच आमच्या व्हडल्या फाटा मोरजकार ताणें आमकां फ्री उदक कितल्या जाणांनी आमच्या लोकांनी सांगलें आमचे बांय आमचे वर उदीक लोकांक सप्लाय कर म्हणून. आय एम व्हेरी मच ग्रेटफूल टू दॅम. कित्याक लागून हें उदीक हिसरलें काडून आमी आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सप्लाय केलें. कित्याक पर्वरी सावन येता आमचो रोडेस 3 वरां लागताली. टँकर भरूंक वयता भरून येता म्हणून. कित्याक तशेंच आमकां हांवें मोवीन वतीन आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट केलो कित्याक ते थिंगा पुलीस तुजें RTO चॅलन दिता म्हणून ते तेणी बंद केलें. प्लस आंगलेक सांगलें गिव अ रिलॅक्सेशन कांय दिवपाचें ना. सगल्यांक डायरेक्शन दिलें
आनी पर्वरीसान फ्लो जालो आमकां टँकराचो हेवटेन ह्या दोगांनी आमकां हेल्प जालो तशेंच आमी जाता तितलो प्रयत्न केलो लोकांक आमचे कडेन घडटा ते प्रमाणे हें उदक दिवपाक